आम आदमी पार्टीचो जो एम इंटेंशन इज व्हेरी क्लियर. वी वॉन्ट टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी इन 2027. भारतीय जनता पार्टीचे करप्शन जे झालं, भारतीय जनता पार्टीचे एरेगन्स जे झालं, भारतीय जनता पार्टी जे आज पॉवर सेंट्रिक जे झाला, भारतीय जनता पार्टीन जे आज फॅमिली राज पॉलिटिक्स चलयला, त्या सगळ्या विरोधात जर आवाज उठयला जाल्यार आम आदमी पार्टीनेच आसा. हो काँग्रेस पक्ष अलायन्साकडे कशा तरेन डील करता आसतना बाय इलेक्शन जेन्ना अनाउन्स जालें तेन्ना 5 सांजेर तांणी सांगलें की तुम्ही इलेक्शन लढू नका, आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट लढतना म्हणून. आम्ही आमचो शब्द पाळो आणि आम्ही इलेक्शन तांच्या विरुद्ध लढले ना. तांचे 5 हरले. आमचो एक इलेक्शन जेन्ना बाय इलेक्शन अनाउन्स जालें तांणी फुल फोर्सिबली ते आमच्या विरुद्ध रावले आणि दे ओपोज अस, बट येट आवर कॅन्डिडेट वन विथ अ थम्पिंग मेजॉरिटी. तो म्हणटा आम्ही स्प्लिट जाता आणि ताका लागून भारतीय जनता पार्टी येता निवडून येता म्हणटा. आता एकठांय जाल्यार हाजो फायदो कोणाक सगळ्यांक चड जातलो जाल्यार आरजीपी आज म्हणटा आमकां मायग्रंट वोटर्स नाका, आमकां भायलो वोटर्स नाका, आमी गोंयकार. हांवूय गोंयकारच, पण आज जो गोंयकार कोण हो डेफिनेशन जर ते म्हणटाले पोगो नाशिल्लो, देन गोंयकार हो कोण तो डेफिनेशन और पोगो डेफिनेशन वर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमाच्यान आसा. सो पोगोय करता आसतना कोणी स्टडी करूं ना गोंयकार कोण आनी कितें तो. टुडे इट हॅज बिकम सर्वायवल फॉर एव्हरीवन. मनोज, you see the crowd that would gather for him few years back, and you see the voting percentage 10% and 7% आयली मरे लोकसभेक.